Judith chapter 5 हॉलफन्साच्या tombunt zhuza विशीं जमात जाता. इस्रायली झुजाक तयार जातात. तांणी दोंगरांच्यो वाटो बंद केल्यात. तांणी दोंगरांच्यो तेंगश्यो मजबूत केल्यात आनी मोळांचेर आडखोळ्ळी घाल्ल्यात म्हूण असिरियन फौजेच्या सोर मुखेल्याक हॉलफन्साक खबर पावली. हॉलफन्स रागाबोरीत जालो. ताणें मोआबीत कुंवरांक, आमोनीत राजपालांक आनी दर्या देगेच्या सगळ्या उपराजपालांक आपोवन हाडले. ताणें म्हणलें, कानानच्या मनशांनो, दोंगरी वाठारांत रावपी हो लोक कोण? तीं खंयच्या शारांनी रावतात? केदी व्हडली तांची फौज? तांची पदवी आनी बोल खंय थावन येता? तांचे वयर राजवट चलयता आनी फौजेक फुडाकार दिता तो राजा कोण? ओस्तोमतेच्या लोकां भाशेन तीं म्हाका कित्याक मेळूंक येवंक नात? सगळ्या आमोनीताच्या फुडाऱ्यान आकियोरान जबाब दिलो, तुजो सेवक जें कितें सांगूंक वेता तें म्हज्या धोनयान उपकार करून आयकुचें. तुजे लागसार दोंगरी वाठारांत रावपी ह्या लोकांची खबर हांव तुका दितां. तुज्या सेवकाच्या तोंडांतल्यान फोट म्हणल्यार कदींच भायर सरची ना. हो लोक काल्देकारांची संसद जावन आसा. तीं एका काळार मेसोपोटामियांत रावूंक आयलीं, कित्याक काल्देयांत आसलोल्या आपल्या पुर्वजांच्या देवांची पुजा तीं करूंक सोदिनासलीं. आपणें मानून घेतलोल्या सर्वेस्परा सर्गींच्या देवाक नमस्कार करूंक तांणी आपल्या पुर्वजांची वाट सोडून दिली. तांच्या खाशा देवां कडलीं तांकां धांवडायतच तीं मेसोपोटामियांत पळून गेलीं आनी थंय तीं जायतो काळ पर्यान रावलीं. जेन्ना देवान तांकां तीं रावतालीं तो गांव सोडूंक आनी कानानची वाट धरूंक सांगलें, थंय तांणी पेणे केले आनी भांगार, रुपें आनी गोरवांचे व्हड हिंड पुंजायले. उपरांत जेन्ना कानानच्या गांवांत दुकोळ पडलो तेन्ना तीं इजिप्ताक गेलीं आनी जेवण खाण मेळसर थंय तीं रावलीं. थंय तीं मेजूं नजो तितली व्हड उरपोंत जालीं. पूण इजिप्ताचो राजा तांचेर परतलो आनी तांचो फायदो काडलो आनी ताणें तांकां इटे करपाचे जड वावराक लायले. तांकां गुलाम करून तांचो मान दिवयलो. तांणी आपल्या देवाक उलो मारलो. ताणें इजिप्ताच्या आख्ख्या देशाचेर निवळ चिनां तसली पिडा धाडली आनी इजिप्तकारांनी तांकां धांवडायले. सर्वेस्परान तांचे मुखार तांबडो दर्या सुकोसो केलो आनी सिनाय दोंगरा आनी कादेश बार्न्या वाटेन तांकां व्हेलीं. अरण्यांत रावपी सगळ्यांक धांवडायल्या उपरांत तांणी आमोरीतांच्या देसांत पेणे केलें आनी आपलें बळ वापरून हेशबोनाच्या सगळ्या लोकांचो सत्यानाश केलो. मागीर जॉर्डन नद पार केल्या उपरांत तांणी सगळ्या दोंगरी वाठाराचो ताबो घेतलो आनी आपले नदरे मुखार आसलोल्या कानानीतांक, पेरिजीतांक, जेबुसीतांक, शेकेमीतांक आनी गिर्गाशीतांक धांवडायले आनी जायतीं वर्सां पर्यान थंय पेणे केले. जे मेरेन तांणी आपल्या देवा आड पाtok करूंक ना ते मेरेन तीं zoitivont जालीं, कित्याक vaittacho dvês korta toslo देव तांच्या सांगाता आसा. पूण ताणें दाखयल्ली वाट तांणी सोडटोच तांचे मदलीं थोडीं ekar-êk झुजाक लागून तांच्या मदल्या थोड्यांचो सत्यानाश जालो. दुसऱ्यांक निर्वाशीत करून पोक्या गांवांत व्हेलीं. तांच्या देवाचें मंदीर मोडून उडयलें आनी तांचीं शारां तांच्या दुस्मानांनी आपल्या ताब्यांत केलीं. पूण आतां तीं देवाशीं परतून आयल्यान तांकां शिंपडायलोले ते सुवाते वेलीं तीं परतून आयलीं. तांचें देव मंदीर आसलें त्या जेरुजाल्याचो ताबो घेतलो आनी कोण रावन आसलोल्या दोंगरी वाठारांत तांणी ठिकाण केलें. म्हणटच आतां म्हज्या धोनया ह्या लोकां आपल्या देवा आड पाtok केलां म्हूण
खात्रेन कळटोच आनी तांचो गुन्यांव कसलो तें आमकां सिद्ध जातोच आमच्यान वचून तांचेर आक्रमण करूं येता. पूण तांचें राष्ट्र गुन्यांवां मेकलें जाल्यार तांचे आड वेचें न्हय, कित्याक सर्वेस्पर तांचो देव तांची राखण करतलो आनी सगळ्या राष्ट्रां मुखार आमी केन्यांचो म्हाल जातलीं. आखिरान हें सगळें उलोवन सोंपयतच तोंबू भोंवती उबो आसलेल्या सगळ्या लोकांनी ताचेर आड निशेध मारलो. होलोफर्नेसाच्या उंचल्या अधिकाऱ्यांनी तशेंच दर्या किनारेर रावतल्या लोकांनी आनी मोआबितांनी हें आयकल्या उपरांत तांचे कुडके करचे म्हूण आग्रो धरलो. इस्रायलितांक आमी कित्याक भिवचें? तीं अशक्त आनी पदवी नासलेलीं खर लढायेक तांच्यान फुडो करूंक जावचो ना. म्हणटच आमी वचून तांचेर आक्रमण करुया. तुजी वरिश्ठ फौज दोनया होलोफर्नेसा तुमकां एकाच घासाक गिळटली. देवाचें उतर 1.